आता हे जो फेमस स्कूल माउंट लिटरा जी स्कूल हे जावन आसा जुवारी नगर सांकवाळे. आता हे स्कुलाचेर न्हू 2014तल्यान म्हागेले हेजेर फॉलोअप चालू आसा. हे स्कूल आहा पळय न्हू हे सरकार जो आहा पळय न्हू हो सेफ्टी कांय पळयना. सेफ्टी म्हणटा तें कांय ना. हे दिल्लीवाले, हरियाणावाले, नाजाल्यार गुडगांववाले वेगवेगळे स्टेटींतल्यान येता मरे. हे आतां प्रायवेट स्कूल, हे गव्हर्मेंट एडेड स्कूल न्हू, हे सेंटर स्कूल. हेका कितें जाल्लें आसा आतां जी नांव म्हणटा पळय न्हू तेजेरूच हें चल्लेलें आसा. सेफ्टी म्हणटा त्या भुरग्यांची सरकाराक पडलें ना. जशें आतां पळय आरपोरा 2 वर्सां चल्लो आरपोरा क्लब उजो लागलो तो. तेका लागून हांव विचारपाक सोदता सरकाराक हांगा कितें व्हडलो इन्सिडंट जावपाक सरकार वाट पळयता काय म्हणून. हें स्कूल 2014 जें चालू जाल्लें पळय न्हू टोटली इलिगल चालू जाल्लें. तेका कोणाचीच ऑथॉरिटी नाशिल्ली, पंचायतीची तर तेका ऑक्युपन्सी नाशिल्ली. पूण हें सगळें हांवें नोंद काडलेलें 2014 कोणाच्या पंचायतीच्या 2014 वीथ एविडन्स सकट हाडलेले नोंदरेक. हे हाडटरीक तेणी खंय तरी जागे जाले, लायसन दिल्लें पंचायतीन. पूण तेका लायसनाचेर ऑक्युपन्सी घेनासतना हें स्कूल चलतालें 2014 आनी हे तेजो एविडन्स. आतां हें सगळें दिले नंतर पंचायतीचेर खंय तरी प्रेशर येयलो. पंचायतीन इन कन्वेन्स वीथ हे मॅनेजमेंटा कडेन लायसन दिलें ना, BDO कडेन गेले आनी BDO कडल्यान पार्ट ऑक्युपन्सी घेतली. आतां पार्ट ऑक्युपन्सी घेता आसतना कितें केलें तेणी पार्ट ऑक्युपन्सी सुद्दां कितें आसा हे पळय आतां कालूच ITIचेर इन्फॉर्मेशन काडलां पंचायती कडल्यान. हेजे लेटस्ट जे पळय कितें डॉक्युमेंट आहा तें मागलेले हे जी स्कूल माउंट लिटरा स्कुलाचे. एका डिजिटल वेंचर हेजे नांवान हेका दिल्लें लायसन दिलें तें. आतां हेका लायसन दिलें तेजेर वयल्यान येता तुमकां आतां. तेका लायसन दिता आसतना PDN 2011 तेका डेव्हलपमेंट परमिशन दिलें आनी डेव्हलपमेंट परमिशनाची तेका सर्टन कंडिशन इम्पोज केली. ही दितरी पंचायतीन काडलें आनी 2012 तेका लायसन दिलें, कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें. हे कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता आसतना पंचायतीन तेजे कडल्यान जवळ जवळ 10 लाखांचे हे टॅक्स घेतले. 11 लाखां घेतले पंचायतीन 2012. तेजे उपरांत पंचायतीची लायसन आसा ते हालीं 3 वर्सांचे आसता वॅलीड. तशें PDAची जे डेव्हलपमेंट परमिशन आसता ते 3 वर्सांचे आसता. तेजे उपरांत तिणें कितें केलें BDO कडेन अपील घातली आनी थंय फिक्सिंग केली, मॅच फिक्सिंग केली आनी ऑक्युपन्सी घेतली. पार्ट ऑक्युपन्सी आतां ती कशी घेतली पार्ट ऑक्युपन्सी पंचायतीन दिली 3/8/2015 आनी आयज आमी कितें आहा 2026. पार्ट ऑक्युपन्सी दिता आसतना तेका हें दिता आसतना कितले दिले जवळ जवळ 16 रुमाची दिले, 16 काय 15 रुमाची तेका हें दिलें आनी तेजी टॅक्स कितें केलें जवळ जवळ नियरली 4000 रुपया घेतले. आतां हें कॉमर्शियल जाता. 4000 जे तुमी चिता केदे व्हडले ते क्लासरूम आसतले ते. हें जर एंटायर जर तेजो जो अटाप पळयलो जाल्यार हेजे कमीत कमी पंचायती 50 ते 60,000 रुपया म्हयने वर्साक येवपाक कमीत कमी. जर बेजीक जर घरा सुद्दां घेता तशें घेतलेले हेजी सोडून दी, कॉमर्शियल सोडून दी. पूण येदो व्हडलो आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो करून आयज हे कितलेशे भुरग्यांक थंय हजारांनी भुरग्यांक क्लासींग घेतलेले आसा आनी त्या क्लासी रुमाचे सेफ्टी ना, कंप्लिशन ना. आनी हे कंप्लिशन नासतना आतां 2014 ते 2026 सुद्दां हे स्कूल चलता. म्हणजे हेचो आतां जितली पळय ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू तांकां कोणाकच हेजें पडलेलें ना. म्हणजे आरपोरा जसो इन्सिडंट जाला तसो व्हडलो मेजर इन्सिडंट जावपाक सरकार वाट पळयता काय कितें. आनी पंचायत खंय न्हिदल्या, आमची सांकवाळची पंचायत आहा ती खंय न्हिदल्या. हेजेर आतां तेणी टॅक्स सुद्दां भरलेलो ना सांकवाळ पंचायतीक. जेंकां 2015 जेन्ना पळय ऑक्युपन्सी घेतली तेजे उपरांत तेणी पंचायतीचे हांव टॅक्स सुद्दां भरलेलो ना. जवळ जवळ 10-12 वर्सांचो टॅक्स भरपाचो म्हणून पळय पंचायती कडल्यान रिकॉर्ड घेतला. इतलें सगळें आसून म्हणजे हे सरकार कितें दाखयता दिल्ली वालो, गुडगांव वालो और हरियाणा वालो आओ गोवा तुम्हारा है, सब फ्री है, हमको खाली ब्रिस्केट देने का, अजय का बटुआ देने का और खोके देने का, ये मिलने के बाद में सब ओके. और इन्सिडेंट जाता तेन्ना मागीर कोणा करता बलिका बकरा करता पंचायती सेक्रेटरीक नाले. आनी जे मेन ऑथॉरिटी आहा पळय न्हू आयज एड्युकेशन डिपार्टमेंट कितें पळयता. आयज जो एड्युकेशन डिपार्टमेंट आसा तो कितें पळयता इतली भुरग्यांची लायफ आयज रिस्कार आसा हांगा. हेका ऑक्युपन्सी नासतना येदे व्हडलें स्कूल चल्ला आनी भुरग्यां कडल्यान म्हयन्याक फी घेता. म्हणजे हे कितें गरीब हे प्रॉफीट करपाक येयल्या मरे दिल्लीवाले हांगा. हेंकां प्रॉफीट करपाक सरकारान फ्री दिला, हँड दिला. जशें आरपोरा दिल्ली तशें 2 वर्सां कांय ना, कसली परमिशन नासतना नायट क्लब चलतात. तशेंच आयज हे जी स्कूल आयज हे जुवारी नगरांत चल्लेलें आसा
काय परमिशन ऑक्युपन्सी ना मरे. अरे ताका दिल्ली आसा एक 25% ऑक्युपन्सी आसा आनी 75% जी ऑक्युपन्सी जाय क्लासरूम चलता बाकीचे चलता पळय न्हू ते टोटली इलिगल चल्लेले आसा. आनी ते केन्नाचे चल्लेले आसा 2014 चल्लेले आसा. आनी हे 2014 चडोवन सुद्दां सरकार हेजी ऑडिट केला सरकारान, सेफ्टी ऑडिट केला. हांव एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक विचारता, कलेक्टराक विचारता, सेफ्टी ऑडिट केला, जे लोकल पुलीस आहा तांकां विचारता. कितें जर जालें जाल्यार पुलीस तांकां प्रोटेक्शन दिता. असली इलिगल धंद्याक प्रोटेक्शन दिता. पयर बॉम्ब जालो म्हणून तांकां कितलेशे धाडले चॅकींग करपाक. म्हणजे आमचे टॅक्स पेयराचें तांकां प्रोटेक्शन आनी तांकां जो टॅक्स भरपाच्या टायमार ते टॅक्स भरिना आनी इलिगलाचे येदे व्हडले इस्कॉल चलयतात. ह्या भुरग्याची लायफ रिस्कार ना. दोतोर प्रमोद सावंत जाता एड्युकेशन मिनिस्टर, तसो तो आमचो होम मिनिस्टर आनीक चीफ मिनिस्टर ताका विचारता बाबा ह्या भुरग्याची रिस्क कोणांनी घेवपाची, पेरंट्सांनी घेवपाची. पेरंट्स आहाय थंय पयशे भरता, टॅक्स भरता तांकां पळय शिकोवपाक. ह्या पेरंट्साक कोणाक खबर ना आयज ही 75% हे जी स्कूल इलिगल चलता म्हणून खबर ना विदावट ऑक्युपन्सी. म्हणजे त्या स्ट्रक्चराची जेन्ना सेफ्टीच ना जाल्यार त्या स्ट्रक्चरा भितर भुरग्यांक बसून आयज एन्जॉय करता, टॅक्स पयशे घेता आनी क्लासरूम चलयतात. फाल्यां जर व्हडली जर ट्रेजडी जाली जाल्यार जबाबदारी कोण घेतली हेजी? मॅनेजमेंटाचेर केन्ना एक्शन घेतलें तुमी? बरें हो आतां जो पळय आहा न्हू PDN तांकां कंडिशन घातलेलें. हो जो कंपाउंड आसा, हो जो बोर्ड आसा, हे सगळे तांकां 15 मिटर भितर गॅस जालेले आसा. वेरियस कंडिशन घातलेली PDN तांकां जेन्ना कंप्लिशन दिला पळय न्हू कंडिशन घातलेला. एक्जिस्टींग कंपाउंड, एक्जिस्टींग टावर, हो टावर हो सगळे भितर घे सांगला. 15 मिटर कर सांगला भितर घे आनी पार्किंग फेसिलिटी कर सांगला. रोड जी एक्विशन जावना ती रोड हँडओवर कर सांगल्या. पंचायतीक लोकल बॉडीक हँडओवर कर सांगला. ताका पेवर्स कर सांगला. हे जे पार्किंग करता ताका पेवर्स कर सांगला. हे कांयच घडलेलें ना हांगा. दुसरी मोठी गजाब दिसता ही आतां जी प्रॉपर्टी आहा पळय न्हू ही चर्चीची प्रॉपर्टी, सकवाळी चर्चीची आनी कॉफरीची प्रॉपर्टी. आनी मॅक्झिमम प्रॉपर्टी आहा ती जी पळय बिट्स पिलांनी कडल्यान जो पळय भितर रोड येता पळय न्हू ती मॅक्झिमम प्रॉपर्टी जुवारीची आसा. आतां हो जो प्रोजेक्ट येयलो पळय न्हू हो सगळो प्रपोज रोडाचेर येयल्लो. विश्विता सांगपाक सोदता हांव, तूं TCP मिनिस्टर आसा, प्रपोज रोड केलो म्हणटकीर ऑल इज ओके. ते लँड ओनराची NOC नाका तो रोड करता जाल्यार, नाजाल्यार ताका लँड एक्विशन जावपाक जाय. आयज जो पळय तो रोड थंय काबार केलो. हो रोड जुवारी जो क्लब जय किसान क्लब आयलो तसो प्रपोज रोड आशिल्लो तो पळय तो लँड ओनरान थंय आतां सकयल जो आश्रम आहा तेणी बंद केला. तेणी आपल्याला प्रॉपर्टी रोड करपाक दिवना. आनी हे चर्चीवाले जे पळय कोण मॅनेजमेंट आहा पळय न्हू तेणी हाजेचे फोटो घेतले आसतले, खोके घेतले आसतले आनी ताका लागून हो रोड करपाक तेणी म्हणजे ग्रीन सिग्नल दिले विदावट एनी कन्सर्न. म्हणजे रायटिंगे कांय ना. आनी सरकार आमचो गोंयचो सरकार इलिगल आहा ताका हॉट मिक्सिंग करून दिता. तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर लायट पावयता, उदक पावयता. म्हणजे इलिगल जो प्रोजेक्ट चलता ताका वयल्यान आनी सरकार प्रोटेक्शन दिता. तुमी चल्यात आनी एन्जॉय करात आनी हांगसर जोडटा ते वचून दिल्ली घेवन वचात आनी आमगेले आमकां खोके पावयात. हें सद्या चल्लेलें आसा. ह्या सरकाराक हांव विचारपाक सोदता. आज एसेंब्ली चालू आसा. सरकाराक विचारपाक सोदता हे मॅनेजमेंटाचेर एक्शन जातली काय तुमी इन्सिडंट जायसर रावतले. हे जी स्कुलाची जे पळय मॅनेजमेंट आसा आयज भुरग्याच्या आयज लायफाचेर तुमी खेळटात. तेंची सेफ्टी नासतना क्लासरूम चलतात. त्या क्लासरुमाक कंप्लिशनच ना, पिड्याची कोणाचेच येना. आनी इतले सगळे आसतना तांकां जी वेगवेगळी परमिशन लागता ती कोण दिता? आमचो सरकार दिता. तुमी केन्ना तेंची हे सेफ्टीक लागून हे स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी चॅक केल्या? हे स्ट्रक्चराची कंप्लिशन आसा काय ना ती चॅक केल्या? ऑक्युपन्सी आसा काय ना ती चॅक केल्या? आयज 2014 हे इस्कॉल जाता आनी हेजी म्हाका दिसता हांवें 5-6 वर्सां पयलीं हो हायलायटूय केलो इशू. पूण कोण काय एक्शन घेना. आतां एक्शन घेना म्हणून जेन्ना हें म्हाजे नदरेक येलें परतून हांवें हितून गेलें तेन्ना नदरेक गेलें आनी हांवें 10 तारखेर वेगवेगळे ऑथॉरिटीक कळयलें. चीफ मिनिस्टराक कळयलें, चीफ सेक्रेटरीक कळयलें, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक कळयलें, BDO कळयलें, PDA कळयलें, मागीर SP कळयलें, हांकां सगळे ऑथॉरिटी आमदाराक कळयलें, डेप्युटी कलेक्टराक कळयलें. हे सगळे ऑथॉरिटी PDA कळयलें. हे सगळे आयज कितें करता ग हे कंप्लेनीचेर हांकां लॉटरी लागतले. आतां एक्शन जावपा ना. जशी आरपाराक अशें जालें कंप्लेन येयली, इन्सिडंट जालें म्हणटा कितें केलें तेणी क्लबाक सील केलें. 4 दिसांनी खोके इज ऑल ओके जालें. तशेंच आतां हांवूय सांगपाक सोदता हे जे हांवें इतली डिटेल कंप्लेन दिली पळय हांकां सगळ्यांक एक्शन जावपा ना. म्हागेले कंप्लेनीचेर हांकां खोके इज ऑल ओके जातले. आतां हांकां ब्रिफकेस पावतल्यो ना, हाका सिलींग जावपा ना. कित्याक हें इतली इलिगल चल्लेलें आहा पळय न्हू सरकार एक सिलींग करपा न्हू, एक्शन घेवपा सोदपा ना.
पंचायतीक कळयलें कोणूच एक्शन घेना मरे. आज 5-6 दीस जाले हांवें धरलेलें एटलीस्ट कंप्लेंट पावलो तर कितें तरी एक्शन मोडाक कोण तरी येतलो. आनी ते कोण येवना म्हणून आतां असेंब्ली चलता म्हणून आयज हांव तुमकां लायव्ह दाखोवपाक येयला. हेका लागून की बाबा एक्शन जायना कंप्लेंट करून सुद्दां म्हणजे सरकार हे भुरग्यांच्या लायफी कडेन खेळटा. आनी हो स्कूल मॅनेजमेंट जो जी स्कूल मॅनेजमेंट आहा पळय न्हू तो भुरग्यांच्या हे आमची फुडली जे जनरेशन आहा तें वाडपा फुडली व्हडली जावपाच्या हितूंतल्यान शिकोन त्यांच्या लायफा कडेन फूल खेळटा. कित्याक तांकां पयशा फुड्याक कांय ना. म्हणजे सरकाराक जे पळय 32 जाण बसलेले आहा पळय न्हू तांकां मनशांची पडलेली ना नाल्यार त्यांच्या मनाची पडलेली ना. तांकां खाली धनाची पडलेली आसा. धन इज ऑल ओके. धन म्हळ्यार कितें पयशे सुटकेशी हे मेळ जाल्यार सगळें ओके. ताका लागून आयज हे 14 वर्सां जाले 2014 आयज 2026 पावले. हे इलिगल स्कूल चलोवपाक सरकार एलावड करता. तेन्ना हे मॅनेजमेंटाक सांगता हांव बाबा तुमी हे भुरग्यांच्या लायफा कडेन खेळूं नाका. जे क्लासरूम तुमकां कंप्लिशनूच ना ताका ऑक्युपन्सीच ना. आनी तो मेन करून हांव पेरंट्सांक सांगता हे स्कुलाक पळय पेरंट्स आहा पळय तांकां सांगपाक सोदता हे तुमच्या हितूंतल्या माध्यमांतल्यान बाबा तुमच्या भुरग्यांची सेफ्टी ना हे हितूंक. जाका ऑक्युपन्सी नासतना 75% हेंचो जो हो स्ट्रक्चर आहा पळय न्हू तो इलिगल आसा. आनी हे भुरग्यांच्या लायफा कडेन खेळटा कित्याक पयशा लागून. म्हयन्या तुमी तांकां फी फारीक करतात 20,000 15,000 18,000 कितें वेगवेगळे तेंचे हे आसा. म्हयन्या फारीक करून सुद्दां आयज भुरग्यांची सेफ्टी ना. तेन्ना हांव आयज ऑनलायन हो येयला एकदम लायव्ह येयला कित्याक जगाक कळपाक जाय बाबा हे दिल्लीवाले कशे प्रमाणान आयज गोंय येवन धुमाकूळ घालता पळय न्हू तांकां सरकारान फ्री हँड दिल्ले आसा. खोके देवो ऑल ओके. तेन्ना आतां तरी जागी जावचें आनी पेरंट्सांनी मेन करून जागी जावचें. जे स्कुलाची पळय कमिटी आसा पेरंट्साची तेणी तरी जागी जावचें बाबा हे मॅनेजमेंटाक विचारचें बाबा आमच्या भुरग्यांची सेफ्टी बरोवन दिया म्हणून. जबाबदारी ते घेतले म्हणून बरोवन घेवचें. आनी तेन्ना सरकारान तेंचे मॅनेजमेंटाचे पयलीं सद्या एक्शन घेवची. तेंचेर क्रिमिनल सेक्शन लावन तांकां अरेस्ट करपाचें. हांवें वेर्ना पुलिसाक सुद्दां दिल्लें आसा. वास्को DSP दिल्लें आसा SPक दिल्लें आसा. सगळ्यांक हो कंप्लेंट पावले आसा. व्हिडिओ पतान सगळे जे कोण ऑथोरिटी तांकां. पूण आयज 5-6 दीस जाले हेजेर कोणूच एक्शन घेयना. आनी हे आतां हें कितें जातलें हांकां लॉटरी लागतली. आतां येतले आनी सगळे आपल्याले ब्रिस्केजीचे डील करतले मागीर सगळे ओके करतले. तेन्ना हें ओके करपाची बंद करची सरकारान आनी भुरग्यांची सेफ्टी पयलीं प्रोटेक्ट करची. तशेंच ह्या चर्चीचे आनी जे वेगवेगळे प्रॉपर्टी ओनर आहा पळय न्हू आहा न्हू हांकांय सांगपाक सोदता एका तुमी हो रोड करपाक पळय एलावड केलो पळय न्हू ते तुमचे जे कोण मॅनेजमेंटाचे बसलेले आहा पळय न्हू तेंचेरूय इन्क्वायरी करची. जे मेन करून जे कॉफरीचे आसा सांकवाळे जे आनी चर्चीचे ते कोण कॉफरीचे बसले आहा पळय तेंचेर इन्क्वायरी करची बाबा तेणी हेजे कडल्यान कितले हाजेचो खोके घेवन हांकां हो रोड करपाक दिला हे इन्क्वायरी करची. तुमी आयज चर्चीचे सामान्य लोकांक सदयता मरे जे कोण पयलींच्यान जी घरां आसा मुणकार तांकां सदयता आनी हेंचेर एक्शन ना. इतलो जमीन तेणी हडप केलो मरे. जुवारी कोणाचेर एक्शन कित्याक घेना रे हांकां. ODP रोड प्रपोज केलो म्हणून एप्रूव जाता तो लँड एक्विशन जावपा नाका. एटलीस्ट जुवारी ते पंचायतीक लँड हँड ओवर करपा येयलो मरे तें कांय जावना. आनी आमचे पंच हांगसर कोण लागता पळय न्हू तो वेल्यान हांकां प्रपोजल घालता हांकां लायट घालची हांकां रोड करचो आनी हांकां आनी कितें उदक दिवचें सगळी प्रपोजल येता. पूण त्या पंचाकय सांगपाक सोदता तेकाय खोके ऑल ओके जाल्यार कित्याक तो एज एवरी ट्रान्जॅक्शनाचेर तेजी एरिया पळय चलता पळय न्हू एवरी ट्रान्जॅक्शन पयशे घेता. कोणाक ऑक्युपन्सी दिवपाक पयशे कोणाक ट्रान्सफर ऑफ हावस करपाक पयशे कोणाक ट्रेड लायसन दिवपाक पयशे म्हणजे हे सगळे पयशांचेर ओके जाल्ले आसा. सेफ्टीचेर कोण कांय पळयना. तेन्ना आतां तरी हे सांकवाळचें नांव पिड्ड्यार जातलें. आमचे जशे बिट्स पिलांची आतां 5-6 इन्सिडंट जाले जे आपल्याक हितूंक सुसायड जालें म्हण आनी कितें म्हण हें सांकवाळचें नांव पिड्ड्यार जाता. बिट्स पिलांनी सुद्दां सांकवाळ एरिया आसा. फाल्यां जर हांगा जर ट्रेजिडी जाली कितें आनी भुरग्यांचे जर हे लायफा कडेन खेळ्ळे जाल्यार हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतले. नांव सांकवाळचें पिड्ड्यार जातलें. तेन्ना हें सांकवाळचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें नाका म्हणून आयज हांव लायव्ह येयला आसा तुमचें अलर्ट करपाक. तेन्ना आतां तरी अलर्ट जावचें आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें. इतलेंच हांव एड्युकेशन मिनिस्टर डिपार्टमेंट आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तितल्या कडेन मागता आयच्या हेजेर एक्शन घेवन दाखयची. देव बरें करूं.